नमस्कार. एडोनच्या ह्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसात गोंयचे पर्यटन मंत्री आनी तांची भोंवतणी वाद सदांच आसतात, पण कशे भशेन ते त्या वादांतल्यान भायर सरतात ते दिलीप बाब परोळेकार. स्वागत तुमचें. म्हाका सांगात की CAG सुद्दां म्हणटा की तुमची दौरे खूब जाल्यात आनी ह्या दौऱ्याक लागून तुमी 19 कोटी रुपये खर्च केला आनी ताचो इल्लोय फायदो जालो ना. सगळ्यात चड दौरे टुरिझम डिपार्टमेंटात जाल्यात. आता तुम्ही म्हणटाले की तुमचं डिपार्टमेंट टुरिझमचो दौरे आसतलेच न्ही काम. तुम्ही कशी डिफेंड करतात जेन्ना 19 कोटी लोकांचे खर्च केले, पैशांची वाट लायली असे जेन्ना आरोप जाता तेन्ना? पयले सुवातेर जो CAG म्हणजे कॅग रिपोर्ट आयला तो 2007 ते 12 बरोबर फायनान्शियल इयराचो आयला. आता सरकार उपरांत तुम्ही दौरे केल्यात न्ही? हय केला डेफिनेटली. म्हणजे हांव मिनिस्टर टुरिझमचो जाला हो आपले एप्रिलाच्या 8 तारखेर. बरोबर न्ही. आता जे कॅग रिपोर्टान येयला तेच्या भायर वचून जर तुमकां हांव जर सांगीत म्हणजे सादारणपणे 16 ते 19 कोटी आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाक प्रमोशनल एक्टिविटी मार्केटींग एक्टिविटी करपा खातीर थेयता. आमी जर बाकीच्या स्टेटी कडेन कंपेरिजन करीत लायक केरला सादारणशे 35 कोटी थेयता. आपले गुजरात 65 कोटी, महाराष्ट्र 43 क्रोर्स, बिहार सारखे राज्य, ओरिसा सारखे राज्य ज्या जाग्यार नायदर दर्या ना कांय ना, टुरिझम व्हडलेंचें ना, पूण तरी सुद्दां ते आमी जेन्ना इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट किंवा एक्झिबिशनाक वयता ते आपले स्वताचें अस्तित्व दाखोवन मार्केटान भितर सरपाचो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना मार्केट जाता तेन्ना टुरिझम वाडटा. हांव तुमचो दुसरो प्रश्न जर उत्तर दिवच्या पयलीं इतकेंच सांगीन की जेन्ना हांवें हेजे आमच्या डिपार्टमेंटाचो हांवें ताबो घेतलेलो त्या वेळा गोंया सादारणशे 22 लाख ट्युरिस्ट देंवताले. 22 लाख देंवताले. पूण आयज जर आमी तो फिगर पळयत जाल्यार 3.5 मिलियनाच्या वयर म्हणजे 35 लाखा वयर डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल गेल्लो आसा. त्या वेळा जर सगळो इतिहास जर आमी जर पारखून जर पळयत सादारण प्रत्येक वर्सा 4-4.5% हो ट्युरिस्ट वाडटालो. पूण आमी गेल्या फायनान्शियल वर्साचो जर एवरेज पळयत न्ही 12.47 ओवरऑल टुरिझम क्षेत्रांत वाड जाल्ली हा ट्युरिस्ट हो गोंयांत देंवलो. तुम्ही कितें म्हणटात की 2007 ते 2012 जे दौरे जाले तांचो कांय फायदो जालो ना आणि 2012 आणि 2014 मेरेन तुम्ही जे दौरे केले तांचो फायदो जालो ना? एक्झॅक्टली तसो म्हाजें म्हणना. पूण ज्या पद्दतीन इन्क्रीजमेंट म्हणजे वाडपाक जाय आसलें, ट्युरिस्ट वाडपाक जाय, ग्रोथ जावपाक जाय आसलो तितको जालो ना इतक्या वर्सां. पूण आमी घेतल्या नंतर तुमकां सांगलें दॅट इज नॉट माय फिगर. म्हणजे हांवें दिलीप परोळेकारान बरोवन येवंक ना, हे डिपार्टमेंटान काडलेलो फिगर हा. डिपार्टमेंटा कडेन ऑफिशियल फिगर आसा. म्हणजे सगळ्या हॉटेला कडल्यान, सगळ्या पुलिसे कडल्यान, सगळ्यान जे रिपोर्ट आसा तेजे वरसून फिगर काडलेलो आसा की 12.47% हो गेल्या वर्सा वाडलेलो आसा. आमी जी प्रत्येक एक्झिबिशनां रोड शो आहा पळय ताका न्याय दिल्लो आसा. प्रत्येक ठिकाणार ज्या म्हणजे सादारणशे एक्झिबिशन आनी रोड शो इंटरनॅशनल 10 जाता. आउट ऑफ वीच हांव 3 किंवा 4 मॅक्झिमम वयता. बाकीच्या ज्या जाग्यार म्हाका वचोंक जायना म्हणजे म्हाका ऑल द टायम आय कॅनॉट स्टे आउट ऑफ माय ऑफिस. पण एक गजाल जाता की दौऱ्याचे लागून जो वाद जालो, यू आर अ सिनियर मिनिस्टर, तुमकां कितें दिसता तुमच्या कलिग्सांनी जे ब्राझिला वचपाचो दौरो काडलो ती गजाल बरोबर आशिल्ली? कारण ते खरेंच टुरिझम कशें दिसलें. हांव टुरिझम मिनिस्टर म्हणून विचारता, तांगे दौऱ्याचो मेन उद्देश टुरिझम कसो चड दिसतालो, स्टडी टूर कसो कमी दिसतालो? ब्राझिलाक वचपाचो जो प्रश्न आसलो पळय हो थंयसर वर्ल्ड कप फुटबॉल चलता आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा बरोबर आदले जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीन लायक आवेर्तन बाब आमचो हो आमचो ग्लॅन टिकलो, हे 3-4 जे आमचे MLAs आनी मिनिस्टर वचपाक सोदताले तेजें कारण एकमेव असलें. हांव नको तें कारण आज पर्यंत खरे पर्यंत म्हाका दिसता मिडिया पर्यंत किंवा पेपरा पर्यंत पावूंक ना. हांव एकूच कारण सांगता तुमकां. 2017 सालान आमी वर्ल्ड अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप आहा पळय ते आमी गोंयची सरकार होस्ट करता. आनी ते जर होस्ट करतलो जाल्यार 4 गोष्टी असल्या इव्हेंटान वचून शिकप हें म्हाजें मत ठाम आसा. म्हाका एक गजाल सांगात, वचात शिकपाचेंच न्ही, क्वॉर्टर फायनल आनी सेमी फायनल कोण शिकतले काय पयलीं गेल्यार शिकतले? ना कशें आसा की आख्खे तो म्हयनो 1.5 म्हयनो हो चलता कोण तो टुर्नामेंट चलता. गेमी आसता ह्यो सांजवेळा आसता, बेजिकली सांजवेळा आसता, 2-3 गेमी आसता. सकाळच्या वेळार कितें शिकतलो जाल्यार शिकूंक येता. आमी सुद्दां जेन्ना हांगा वयता आमच्या
एक्झिबिशनां आसता, रोड शो आसता, सांजवेळा जर तें केलें, सकाळच्या वेळार वॉटर स्पोर्ट्स जावं आनी खंयच्यो एक्टिविटी आहा तेंच्यो बीच कितें एक्टिविटी आहा ह्यो पळोवंक सुद्दां आमी थंयसरले दौरे करता. पण दिलीपा म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना प्लेयर्सांक तुमी भायर दवरतात आनी मिनिस्टर आनी आमदारच फुलतात वचपाक, म्हाज्या चुकीची न्ही. म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे हेज्या पयलीं 2 जी वर्ल्ड कपां जाल्या त्या वेळार आमचे गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आनी स्पोर्ट्सान एक्टीव आसलेले, म्हणजे त्या वेळार खेळणारे प्लेयर सुद्दां त्या वेळार गेल्या. आनी ह्या वेळार फक्त मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 6 जाण वचा, तुमच्या भितर थाराया कोण ते वचप तें, आनी 6 जाण वचा. कित्याक येदी व्हडली 15, 16, 20 जाणांची टीम नाका. आदी 15-20 जाण वयताले तशें नाका, फक्त 6 जाण कोण ते थाराया. आनी ते 6 जाणां भितर एकटोय प्लेयर मेळप ना तुमकां. आतां कशें आसा की ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिटेल उलयलें जाल्यार कितें आसा की तुमी म्हणटाले दुसऱ्याच्या फाल्यां कोण तरी दुसऱ्याच्या डिपार्टमेंटान ढवळाढवळ केली. हांव त्या डिटेलान वचना, म्हाका तें उलोवपाकूय नाका. पूण तुमकां हांव एकूच सांगीन, जो दौरो ऑर्गनायज केल्लो इतक्याकूच की आमचे प्लेयर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थंय गेल्या नंतर आमी 2017 सालान जो आमी इव्हेंट होस्ट करतले थंय 4 गोश्टी शिकून हें करप. इतलें जर सामकें गव्हर्मेंट स्ट्रॉंग आशिल्लें की बाबा फायदोच जातलो हे गेले म्हण ब्राझीलाक, जाल्यार मागीर कॅन्सल कित्याक करपा आशिल्लो बोवा जाता की गव्हर्मेंट शूड हॅव बीन स्ट्रॉंग न्ही. सी तें मुख्यमंत्र्याची प्रायोरिटी. मुख्यमंत्र्यान धाडप किंवा एखादें कॅन्सल करप, कोणाक धाडप, हें सगळें मुख्यमंत्री. म्हाका प्रामाणीकपणान सांगात, तुमकां जर सांगिल्लें ब्राझीला वचपाचें वर्ल्ड कपा खातीर, तुमी लोकांच्या पयशांनी वता आशिल्ले? व्हेरी फ्रँकली सांगू हय, की आमी खरें म्हटल्यार त्या इव्हेंटान भाग घेवपाक जाय आसलो. इतक्याकूच लागून आख्ख्या जगाचें लक्ष थंय आसा, आख्ख्या जगा वयले लोक थंयसर येतात. ब्राझीलाक वयता आनी ब्राझीलाक वखदार आमी जर एक 2-4 त्या वेळार जर हेज्या टायमार 2-4 अशे जबरदस्त जर हे थेयल्ले, आमचे रोड शोज थेयल्ले. रोड शोज म्हणल्यार तुमकां कळ्ळां आसतलें की थंयसर वचून पॅम्पलेटा. म्हाका टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान कळ्ळें तुमी कितें म्हणटात. तुमी म्हणटात की टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान ते टॅप करपा जातालें, हें तुमी म्हणटात. पण तुमी समजा त्या 6 जाणां भितर समजा तुमी आशिल्ले, तुमकां मना पडटा आशिल्लें की टुरिजमाचें कांय ना, फक्त क्वॉर्टर फायनल आनी सेमी फायनली पळोवप, लोकांच्या पयशांनी परत येवप, हें तुमी करता आशिल्ले. कशें आसा की आख्खोय आमचो टुर्नामेंट पळोवनूय कांय गोश्टी शिकूंक येताल्यो आनी 4 दिसां खातीर थंय वचून 4 गेमी पळोवन म्हणजे तो इव्हेंट पळोवन 4 गोश्टी त्या इव्हेंटाचेर शिकूंक येतालें. शिकतलो जाल्यार 4 दिसांनी शिकूंक येता आनी शिकतलो जाल्यार आख्खे म्हयनोभर शिकूंक येता. हें हांव तुमकां ह्या वेळार सांगेन. सो तुमकां प्रॉब्लेम दिसना कांय ना. म्हाका व्हडलोसो दिसना आसलो, तेंच्यांनी वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी जर वर्ल्ड क्लासचे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक शकता. आमी लुसोफोनिया गेम केलो, आमी एका वर्सा भितर गोवा स्टेटीक लुसोफोनिया गेमी खातीर वर्ल्ड क्लास आमचो हे दिले, स्टेडियम दिले. जर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिले जाल्यार वर्ल्ड क्लास बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ताका एटॅच आसपाक जाय, जाल्यार तो इव्हेंट बरोबर जाता. आमी 17 सालान जर आमी तो फुटबॉल टुर्नामेंट बरोबर करतले जाल्यार म्हाका दिसता मॅनेजमेंटूय बरोबर जावपाक जाय. आनी तें जर मॅनेजमेंट सारकें करतलो जाल्यार आमी ते 4 गोश्टी भायल्या देशांत सुद्दां वचून शिकपाक जाय. शिकपाचें बरें आहा, पूण तुमकां दिसना एक टायमींग इल्लें गडबडीचें आशिल्लें, फक्त क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनल पळोवपाक वचप. म्हाका दिसता व्हडले गडबड कांय ना. तुमी गोवा मिडिया म्हणून एक 2-3 चॅनलां आहा पळय, तुमी हॉट चॅनलां आमी म्हणटा पळय गोंयची, ते चॅनलवाल्यांनी आनी सेंट्रलाची तुमची लिंक आसलेली चॅनलां आहा पळय तेंच्यांनी असो विशय धरलो की स्पोर्ट्साचो आतां वयताले स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तेच्या बरोबर स्पोर्ट्स कलीग वयताले तेजे. म्हाका फोन करपाक लागले टुरिजम मिनिस्टराक की बाबा तुजें म्हणणें हाजेर कितें आसा. म्हाजें म्हणणें कांयच ना. म्हाजें म्हणणें हांवें तांकां इतकेंच सांगलें की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपा खातीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर वयता, ताका विचारप हें तुमचें कर्तव्य अशें म्हाका दिसता. हेजेर हांवें निभोवन व्हेल्लें. कित्याक आतां अशें जालां की एखादी गोश्टी फाटल्या तुमकां पयलो म्हाका प्रश्न विचारल्यात की कॅग रिपोर्टा प्रमाणे टुरिजमचें विचारलें. हांवें सांगलें तुमकां, म्हाका दिसता हें मिडियान एक तयार केल्ली एक वेव आसा. आनी तुमी आमदाराची ब्लेम करना, तुमी मिडियाक ब्लेम करतात. ना, मिडियाक ब्लेम करिना हांव. ब्लेम तुमचें चुकलें, मिडियाचें चुकलें म्हणिना हांव. इतकेंच म्हणटा की तुमी एक तरेचें केल्लें वातावरणाचें हो सायड इफेक्ट आमची वातावरणाचो सायड इफेक्ट म्हणटा तुमी हो. ओके, म्हाका दुसरी गजाल सांगा, जे तुमचेर आरोप जातात म्हणजे तुमकां सिरुला कमुंदारी तर सामको खबर आहा. आतां नवीन तुमचे आरोप जावपाक लागला की तुमी पयलीं एन्क्रोचमेंट केली, मागीर रेग्युलरायज केलें आनी आतां रिहॅबिलिटेशना भितर तुमी स्वता खातीर एक फ्लॅटय घेतला. दिस इज नाव दे आर सेइंग दिस इज स्कॅम पार्ट 2. हाव आर यू डिफेंडिंग इट? म्हाका एक सांगा, जेणी कोणी प्रेस घेवन सांगलां, मिडियान तेजे कागदपत्र पळयल्या,
मिडियाक कागदपत्र दाखयल्या हांव तुमकां जाय जाल्यार ऑफिशियली आतां ह्या कार्यक्रमाक किंवा अनऑफिशियली हो कार्यक्रम सोंपल्या नंतर म्हाजे कडेन ही 2 बंडलां बांदलेलीं आसा पळय तातूंत काय हें आसा 2010 सालांत जेन्ना रोड वायंडिंगाचो प्रश्न जेन्ना आयलो तेन्ना तें पळय स्टॉलां आसा ही रिहेबिलिटेशन जावची जालीं सरकारान तेजेर विचार केलो आनी रिहेबिलिटेशना खातीर 9 स्टॉलां घालपाची दितली आनी 9 स्टॉलां प्लस जेन्ना TCPन प्रश्न काडलो की फक्त स्टॉलां घालनासतना तेज्या बरोबर थोडे फ्लॅटूय घाला जेन्ना ते जे कोमलीदादी भितर आनी एडमिनिस्ट्रेटरा भितर फायनल जालें त्या वेळार 9 जाणांक 9 फ्लॅटां आनी चार ती मागीर कोणाकय दिवची तातूंत हांवूय एक इनिशिएटीव घेवपी आसलो म्हणजे त्या वेळार हांव आमदार ना त्या वेळार हांव आमचो मंत्री ना हांव कोण ना हांव एक 2010 तुमी आमदार आसात ना सॉरी हितून आमच्या 2010 सॉरी 2010 न्ही हे 2000 हांव सांगता तुमकां 2000 आनी 2000 ते हांव मान्य करता पूण म्हाका सांगा तो जस्ट शॉपाची रिहेबिलिटेशन जाता आतां भितर फ्लॅट खंयच्यान प्रकट जाता ते तो कोमलीदादचो प्रश्न न्ही दॅट इज अ प्रायोरिटी ऑफ कोमलीदाद दे आर सेईंग की कोमुनिदाद ही तुमची इन्स्ट्रक्शनाचें काम करता तुमच्या प्रेशरा सकल काम करता आत्तां जर तुमी म्हटलें एखाद्या वेळार आत्तां म्हटलें हांव मिनिस्टर आसा आतां जर म्हटलें ती एखाद्या वेळार हांवें डायरेक्शन दिल्लें जालें तुज्या खातीर जालां अशें म्हटलें जाल्यार एखाद्या वेळार तुवें आनी हांवें मान्य करूंक शकतालें कित्याक हांव सरकारान आहा म्हूण पूण 2000 हांव नासलो 2000 सालांत हांव आमचो आमदारूय ना आनी कोणूच ना मंत्री जातकीर त्या सगळ्या प्लॅनाक चालना मेळ्ळ्या म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा आमी ते डॉक्युमेंट हायकोर्टान लायले आमी हायकोर्टान दाखयल्या हे सगळे डॉक्युमेंट दाखयला आनी ह्याच खातीर तर म्हाजे कडेन कितें आहा म्हाज्या फावरार केस जाल्ली आहा आनी एक जो हो आसलो आमचो कोण तो प्रोसिजर आसलो हो लॅब जाल्लो तो कोमलीदादीन करपाक जाल्लो तो कोमलीदादीन केल्लो म्हणून तो इन्स्ट्रक्शन कोमलीदादीन दिल्लें आरोप आसा की करता सगळे कोमुनदाद फायदो जाता दिलीप परवळेकाराक ना फायदो हांगा दिलीप आनी जाता कितें फाल्यां कितें चुकलें जाल्यार यू हॅव एम्पल लिबर्टी टू से की आपल्या कितें कोमुनदादीन केलें ऑफकोर्स न्हू तुमकां हांव परत तेंच सांगता आतां जर कितें केल्लें जर हांवें जाल्यार म्हणूं येतालें की दिलीप परवळेकारान केलें पूण त्या वेळार 2010 सालांत आनी 2002 पर्यंत जें प्रोसिजर सगळो पूर्ण जाला पळय त्या वेळार हांव कोणूच नासलो हांव एक सादो नागरीक म्हणून आसलो एक तुमच्यान एक म्हणूं येता की त्या वेळार हांव भारतीय जनता पक्षाचो एक कार्यकर्तो आसलो तेज्या पलीकडे हांव कांयच नासलो आनी त्या वेळार हे सगळे प्रोसिजर जाले आरोप हो जाता की तुगेले जेन्ना ते सगळ्यो गजाली जाल्यो आनी इवन हायकोर्टाची ऑर्डर आयली की जो पर्यंत तुमची सगळी भितरली केस्तांव जाग्यार पडना तो पर्यंत तुमी प्लॉटाक हात लायनाकात अशें आसतना सुद्दां तुमी पावरार येतकीर कांय गजाली मूव जाल्यो जाका लागून आज डेफिनेटली तुमी म्हणटा ते कोमुनदादीचेर येता तें येता कितें हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना कोमुनदादीन केलें म्हणून डेफिनेटली कोमुनदादीचेर येतलें पूण तें जर तुमी पावराक नाशिल्ले जाल्यार घडये जायनाशिल्लें हो आरोप आसा तुमी पावरां आशिल्ल्यान त्यो गजाली जावपाक पावल्यो तशातलो प्रश्न ना की हेतूर कोमनीदाद ही एक बॉडी जाली एटोनॉमस बॉडी पूण कोमनीदादीच्या वयर तेंचे आजो बापूय म्हणटात पळय ते एडमिनिस्ट्रेटर बसलो आसता आनी जो गव्हर्मेंटाचो गॅझेटेड ऑफिसर आसता ह्या ऑफिसराच्या मार्गदर्शना खातीर सगळें येता आनी म्हाका दिसता खंयचोच गॅझेटेड ऑफिसर आहा पळय ह्यो गोश्टींक हात लावंक शकना आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्या पळय हे 2000 सालांत आनी 2002 सालांत जाल्या सो हितूर मात्र दुसरो तुमचेर जो आरोप जाता तो म्हळ्यार अशे कांय ऑफिसर आशिल्ले जे तुमच्याय ऑफिसाक काम करताले आनी कोमुनदादीकय काम करताले आनी तांणी ऑर्डरी काडल्यो वीच क्लियरली प्रूव्स दॅट देर वॉज अ क्लोज लिंक ऑफ दिलीप परवळेकार ताजे ऑफिसर